म्हापसान कार्निवल फेस्टिवल जाता आनी कार्निवलाच्या फेस्टिवलाच्या निमित्तान आयज तुमी हांगासर विजीट दिवपाक येयला कितें म्हणून सोदता म्हापशेच्या कार्निवला खातीर? आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कार्निवल एंड गोवा गोज हँड इन हँड आनी प्रत्येक वर्सा कार्निवल गोंयांत घडटा. आयजूच हांव चेन्नईसून रिटर्न येताना एअरपोर्टाचेर मोपा एअरपोर्टाचेर बरो एक डान्स ग्रूप दवरलेलो विवा कार्निवलाचे सगळे बॅनर सगळ्याक आसले. तशेंच आमी आयज म्हापशान खूब वर्सांनी परत कार्निवल फेस्टिवल हो हांगा आमच्या ग्रावंडार जाता ते रिवायव करपा खातीर आमचे कार्निवल कमिटी भरपूर हितून एफर्ट घातलेले आसा टू एन्श्योर दॅट वी गिव वन ऑफ द बेस्ट इव्हेंट्स टू द पीपल ऑफ म्हापसा. आय एम व्हेरी प्राऊड टू से दॅट माय एंटायर काउन्सिल एज वेल एज द म्हापसा कार्निवल फेस्टिवल कमिटी वर्क टुगेदर नाईट अँड डे टू गिव अस दिस ब्युटिफुल इव्हेंट अँड आय प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ म्हापसा दॅट येता ते फुडल्या वर्सांनी फुडल्या 3-4 वर्सांनी this event will get bigger and bigger year by year and I promise you all the best production in the state of Goa. तुम्ही न्यूली इलेक्टेड CP जाल्ल्या चेअरपर्सन आजच्या ह्यो जो ऑर्गनायज जाला कार्निवल फेस्टिवल त्या बद्दल तुम्ही आमदारी तुमचो वांगडा आहा तुमच्या तुमी कितें म्हणून सांगता ह्या बद्दल? आयज आमी पळयता की हो 3rd डे जाल्लो आसा आनी जे क्रावड आसा पळय ते वाडत आसा आनी म्हाका दिसता की फाल्यां तेच्या डबल क्रावड जातलें अशें दिसता. हो असो इव्हेंट कार्निवल फेस्टिवल आसा की थंय सगळे एन्जॉय करता सगळे एकामेका फॅमिली घेवन आपल्या येता आनी फाल्यां बी हांव मागता की फाल्यां एकानी परेड आसा पळय तेन्ना सगळ्यांनी येवपाचें म्हापशां बार्देशकारान सगळे म्हापशेकारांनी सगळ्यांनी येवपाचें हांगासर आनी एन्जॉय करपाचें. पहिल्याच दिसा फर्स्ट डे दिसा आमी डान्स कॉम्पिटिशन दवरिल्लें सुरवात केली. तेज्या पयलीं मिनिस्टर निळकंठाच्या हस्ते कार्निवलाचें उद्घाटन जालें. तेज्या उपरांत डान्स कॉम्पिटिशन दवरलें. बऱ्यापैकी बँड बऱ्यापैकी डान्सर म्हणजे तूं सांगपाचें म्हणजे सेलेक्टेड म्हणजे गोंयांत जे प्रोफेशनल डान्सर आशिल्ले तेंचें कॉम्पिटिशन जालें त्या दिसा. की ज्या हिशोबान जे पळय आमदाराच्या आशिर्वादान जो पळय आमी ऑर्गनायज केला गव्हर्मेंटाचे 20 लाख बाकी कितें आसा पळय आनी आमकां आमदारान सपोर्ट केला त्या बेसीचेर जो पळय क्रावड सद्या जाल्ला म्हापसान म्हाका दिसता आख्या गोंयांत नंबर 1 आसा. तुम्ही म्हापशाचे कावन्सिलर आसात. आयज आमी पळयला कार्निवलाच्या निमित्त हांगासर जो एक बऱ्यापैकी म्हापसान एक कार्निवल फेस्टिवल जो जाता त्या बद्दल थोडी म्हायती दी आमकां. कार्निवल म्हणजे खूब वर्सां जालीं म्हाका दिसता सगळे म्हापशेकार कार्निवल पळयतात आनी म्हापशेचो कार्निवल म्हणटकूच म्हापशेकारांची गर्दी आसतातूच. ह्या वर्सा असो कार्निवल पळोवपाक मेळटा की तुमी भायरच्यानूच जेन्ना एंट्री करता तेन्ना तुमकां पळोवपाक मेळटलें की भायर ज्यो गाडयो पळयता हेजे वरसून क्रावड कितलो आहा पळोवपाक मेळटलो. आयज आमी पळयला तुमी आतां न्यूली इलेक्ट जावन येयलेले आसात म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर आनी म्हापसान आमी पळयता इतलो बरो कार्निवल जाता त्या बद्दल काही थोडीशी म्हायती दिया. कशा तरेन हो प्रोग्राम ऑर्गनायज जाल्लो आनी कशा तरेन प्रोग्राम सद्या चालू आहा? ऑर्गनायज म्हणजे जी आमी टीम काडलेली आसलेली कावन्सिलान पळय ती कमिटी आसलेली ती खरेंच बरी ह्या यंग जनरेशना आनी एक्टीव आनी कितें तरी ह्या वर्षी डिफरन्स तेंच्यांनी क्रिएट करून दाखयल्लेलो. पयलींचे तुमी जे पास्टान जे आसलेले सगळे कार्निवल फंक्शन ते पयला आसतले आनी हो आतां एकदम खंयच्या लेवलीचेर व्हरून तेणी ह्या वर्सा कार्निवल केला पळय तांकां खरेंच तेंचें एप्रिसिएशन करता. इतल्या कमी टायमानूय आनी इतले बरे फंड रेज करून सगळे गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां 20 lakhs येयल्लेले आसलेले सो ते सारके